बाण मारून गोय निर्माण करपी परशुरामाचे देऊळ फकत दक्षिणेत आसा। उत्तरेत ताजी व्हडवीक सांगपा सारकी संकल्पना सुचल्या। परशुरामाचे भस्म खंय हरमला आसा, देखून मांद्रे आमी परशुरामाच्या प्रतिकात्मक धनुष्य बाणाच्या आकाराचो पर्यटन प्रकल्प तयार करपाचे आसात। गोवा टुरिझम बोर्ड मार्फत एनपावर कमिटी काढल्या। ही कमिटी विविध विषय हाताळटली। सोमारचे बसकेत जमनी आणि अंतर्गत मुळावे सुविधा देखीक दर्यादेगेवयल्यो टॉयलेटी पार्किंग सुवातांचो नियाळ घेतलो। पूण हो परशुरामाक वंदन करपी ह्या नव्या सरकारी प्रकल्पाची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन माहिती दिली। ऐकात ताजी संकल्पना। With the help of the center is creating an iconic structure, especially in an area like Mandre, which is दोन आसा। आमकां गोंय परशुराम भूमी म्हणटा, पण परशुरामाचे देऊळ परशुराम आणि पुरुषोत्तम काणकोण सोडले जाल्यार हांगा आमकां खंयचोच आयकॉनिक स्ट्रक्चर ना, नाल्यार हें ना टू डिसायड ऑन वॉट इट इज. So we have come with the idea. I had a certain thought in my mind which was shared by a local architect, saying that creating फक्त एक bow आणि arrow. The bow which you create, which will be close to the sea, after taking all compliances, need to have a structure where bow भायल्यांचें तसो स्ट्रक्चर आसा, भितरल्यान सगळे एम्युनिटीज तयार करप. एरो bow न्ही, एरोच्या भितर सगळे एम्युनिटीज तयार करप आणि एरो कम्स आउट नियर द सी. Where on from top you have a glass bottom which can the दर्या पळयता. It's a total different experience in terms of a iconic structure. So the bow आणि एरो घेवपाक मांद्रे एज अ लोकेशन फायनलायज केल्लें आसा आनी ताच्या खातीर कन्सल्टंट अपॉइंट करून रोखडोच immediately to work on that plan we are trying to see how fast we can do, which will have a nice iconic structure to commemorate the event of Shri Parshuram with the formation of a bow and arrow in Goa. कित्याक मांद्रे म्हणटकर इट इज ऑलरेडी सेड की थंय हरमळ तेवटेन गेलो की यज्ञी कुंड थंय तुका ऑलरेडी नॅचरल रॉक फॉर्मेशन आसा आनी ते भस्म परशुरामाची आसा म्हूण ते उलयत आसतात. सो ताज्या खातीर थंय करपाक ते आमी लोकल आमदाराचोय रिक्वेस्ट आशिल्लो, सो जीत आरोलकराचो. सो दीस इज समथींग वीच वी हॅव डिस्कस्ड टू अपॉइंट अ कन्सल्टंट टू गिव अस फर्दर थॉट ऑन दीस पर्टिक्युलर एरिया. ते भायर रोहन खंवटे हेर काय प्रकल्पाचेरय उलयलो, जाचेर बसकेत चर्चा जाली. ऐकात. So the empowered committee today has taken decisions on subjects which were related to infrastructure in terms of toilets, in terms of parking, in terms of issues which were there, in terms of operating, appointing O&M partners. हे आज आमी थोडे एक्टिविटीजान घेतिल्ले आसा. केसरवाल सारकेल्या जाग्यार opportunities where the local MLA also, Anton Vaz, has been calling for things to be done. थंय प्रपोजल कितें घेवपाक जाय तोय आज डिस्कशनाक आयिल्लो. There were projects which are related to the wellness center and resort proposed at on JV mode at Farmagudi. Similarly, development, operation and maintenance of mini convention at Margaon. तशेंच GTDC residency at Mapsa, redevelopment, operations and maintenance. हे सगळे प्रोजेक्ट्स नॉलेजी खातीर तांणी इन्फॉर्म केले द स्टेटस ऑफ द पर्टिक्युलर टेंडर्स विच हॅव बीन इश्यूड. आनी एक आमी टुरिझम इन्फॉर्मेशन काउंटर्स थ्रू आउट द स्टेट वी हॅव रिव्यूड दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. टुरिझम इन्फॉर्मेशन काउंटर्स म्हणच्या पेक्षा henceforth we would call it as tourist hubs or tourism hubs or something like that. In that line of action की फक्त टुरिझम हबान फक्त टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर न्हय तर ताजे बरोबर चेंजिंग रूम, शॉवर एरिया, टॉयलेट्स, मेडिकल एरिया, पुलिसे खातीर एक धाकटोसो जागो, कोवर्किंग एरिया, हे सगळे करून एक ऑल थिंग्स वीच इन्क्लूड द टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर. कित्याक जे आमी पयलीं केल्ले 4 काय 5 दे वे गिवन टू फॉर ऑपरेशन्स टू अकत्वा अगेन टू मेक देम कमर्शियली वायबल एंड कम बॅक. अनफॉर्च्युनेटली दोज ऑल्सो हॅव स्टील नॉट मेट द टार्गेट लायन. सो ती जी रेडी आशिल्ले स्ट्रक्चर ताजें कितें करप आनी हे फुडें नवो प्रोसेस कसो तयार करप हाजेरूय आज चर्चा जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार.